गोयचे सरकार बरे प्रशासन दिवपाक अपयशी थारला असो निष्कर्ष नीती आयोगान काढला। ते खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बेगोबेग ह्या पदाचो त्याग करचो अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। मुख्यमंत्री कोण जावंक शकता अशें विजयाक विचारल्यार विजयाच्या तोंडान विश्वजीत राणेचें नांव आयलें। विश्वजीत राणो हो मुखेल मंत्री पदा खातीर सक्षम आसा अशें विजय म्हणटा। हे फिगर्स वगीच येनात। दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट असेसमेंट बाय अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट top body, planning body of the nation, saying Goa is not being governed well. Goa is in the dumps. हे आमकां हे फिगर्स दाखयता, सर्टिफाय करता, सर्टिफाय काढतात फुटींग म्हणून, आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून हो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला। हाका एटिकेटी बिटी काय दिवंक शकना। दुसरो मुख्यमंत्री कोण जे मनशाक वाचूंक कळटा तो कोण आसा केपेबल आसा? आता कोण तो खूप आहा तांचे कडेन। विजय कितले शॉपिंग केला तांणी, पयलो रिप्लेस करचो पडलो। सेकंड, जे मनीस ज्यांचे कडेन स्टडी इतली आहा तांची स्टडी आसतलीच मरे, केपेबल आहा तांचे भितर आहा मरे, ते एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा, बॅकग्राऊंड आशिल्ले लोक आहा, ना म्हणना आसा। विश्वजीत आहा, विश्वजीत ऑफकोर्स आहा। विश्वजिताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून नीती आयोगान विश्वजीत, कितें हांव विश्वजिताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना। नीती आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत। रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून। तो कित्याक करूंक शकना? कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा। आज कन्वर्जना IPBन चड जातात देन बाय द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट।